Pre-COVID time, we used to always say ki GMC is overloaded or maybe we need to upgrade our health services. अशें जेन्ना overload म्हणटाले आमी pre-COVID. आयज तर म्हाका दिसता it is 10 or I don't know how many times more. It is much more than हय. that, much more than that. तुम्ही ह्या सिच्युएशना कडे कशें पळयता? इनफॅक्ट कशें आसा की आतां आमी जो ओव्हरलोड अशें म्हणटा न्ही, ओव्हरलोड म्हणचे पेक्षा म्हाका दिसता जे वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ड्युरिंग द नॉर्मल फेज, ते जर तेन्ना आमकां रिक्वायरमेंट जर आमकां सगळ्या सरकारान घेवन दिल्ले, म्हणजे जर सगळें सुरळीत आशिल्लें जाल्यार तो ओव्हरलोड आयज जाणवपा नाशिल्लो. सिच्युएशन वील गो ऑन. आतां पॅन्डेमीक आसा, तेजे पयलीं आनी कितें तरी आशिल्लें, तेजे पयलीं द थिंग्स गो ऑन. पण आमी रिक्वायरमेंट जो आसा न्ही, तो एटलीस्ट टू द मार्जिन वी शूड कीप द थिंग्स रेडी, सो वी डोंट फील दॅट इट इज ओव्हरलोडेड. इन टर्म्स ऑफ फॅसिलिटीज म्हणटा तुम्ही, टेक्निकल अपग्रेडेशन म्हणटा तुम्ही, काय इट इज मॅन पॉवर दॅट? Yeah, manpower and otherwise also. See, it's a teamwork and it is like you need technically and manpower also. Then only you will not feel that overload. हय, सारकें. दोन्ही गजाली ते समांतरान वचपाक जाय. इट शुड बी बॅलन्स्ड, आय फील. आयज जर तुम्ही सिच्युएशन पळयता, बोथ इन टर्म्स ऑफ गव्हर्मेंट अँड प्रायव्हेट सेक्टर, एस्पेशली नर्सिसांचे जर रिक्वायरमेंट पळयता तुम्ही किंवा मॅनपॉवर पळयता तुम्ही, हाऊ डू यू सी दिस पर्टिक्युलर एस्पेक्ट? Because obviously doctors are very important, your technical stuffs are also important. दोतोर येता तुका डायग्नोज करता आणि ताज्या नंतर somebody has to take care of you. बरोबर. So actually it's when we are working in the medical field, it is like a team work. हांगा कमी जास्त अशें काय आसना. डॉक्टर्स येता, we implement the things. Then मागीर MTS स्टाफ आसा. Like everybody has to be in hand to hand. It is nothing so. जर डॉक्टर्स कमी आसा, जास्त आसा, नर्सिस कमी आसा, जास्त आसा, असं काय ना. It should be like in hand together. Then only we can achieve the goal. एक जर पेशंट बरो जावन वचपाक जाय जाल्यार आमकां तो इक्वली आमी तितून इन्वॉल्व आसूंक जाय. सो विथ रिगार्ड टू जर आमी मॅनपॉवर म्हणशात जाल्यार मॅनपॉवर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. थंय जर सपोजींग एक मशिनरी आसा, ती चलोवपाक कोण तरी मनीस जाय न्ही. थंय बेश्टे सगळ्यो गजाली हाडून दवरले म्हण जायना. कोण तरी थंय ते चलोवपाक जाय. देन ओन्ली द थिंग्स कॅन बी अचीव्ड.